हाय गाईज, तर आज आमच्या मिनी व्लॉगाची सुरुवात जाता. पोहे काडटा मान केले गोड पोहे. तर हांवें म्हटले चल हांवूय काडटा थोडे, म्हाका जाय ते ब्रेकफास्ट करपाक. मागीर हांवें आमच्या ब्लॉगाक इंट्रो दिलो अँड ब्रेकफास्ट केलो. रोखडोच जेवणाचो टाइम जालो. हांव हाडले आयज व्हेज, तर काय ना फक्त सोराक आणि भाजी, आणि दीदीन खाल्लेले खुब्यांचे शाकुती आणि ताती अँड किंगफिशूय असले आयज जेवण. मागीर आमी केले वॉकिंग, जे आमी हालीं धरला आफ्टर लंच डिनर चलपाक. ब्लिंकिटा वयले थोडे सामान आणि हे वेइंग मशीन ऑर्डर केल्ले आमी, बिकॉज आमचे पयलींचे वेइंग मशीन आसले ते मोडलेले. आमकां न्यू जाय आसले आमची वेट ट्रॅक करपाक, आणि ह्यो थोड्यो वस्तू ऑर्डर केल्ल्यो. बट ते वेइंग मशीन जेन्ना चेक करपाक गेली तेन्ना ते चलत नासले. बॅटरी घातली तरी चलनासले, म्हणून आमी ते रिटर्न केले आनी दुसरे मागयले. आणि हे दुसरे येयले तितून बॅटरी आणि पॅकेजिंग बी बरे येयले, आनी थँकफुली हे चलताले. मागीर आमी पियाली ब्लॅक कॉफी आणि अमुलाचो प्रोटीन शेक आमी रिव्ह्यूवाक हाडलो, ती पियाली. सांजचो पप्पी येयलो, ताका बिस्किटी घातल्यो. मागीर आमी डिनर करपाक बसली. दीदीन आपल्याक केले चिली चिकन विथ लेस मसाला, आणि हायेन केले सालाद आणि पनीर, जे एकदम दोन्ही मस्त जाल्ले. मागीर आमी गेली वॉकिंग करपाक. हांगासर आमचे कडेन वयता आसतना 2 जोक जाले, जे आमी व्लॉगान सांगला, तर ते तुमी पळोवपाक विसरूं नाका. आमी चलली थंयसरल्यान आणि मागीर येयली घरा. आणि ह्या व्लॉगाक घातले इतलें. जर तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो देन प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब.